ते नरेंद्रभाई मोदीजी यांचो आज 75वा वाढदिवस आसा आणि ह्या वाढदिवसा निमित्तान वेगवेगळ्या देशभरात वेगवेगळ्या तरेचे कार्यक्रम आज दवरलेले आसा आणि खास करून आज एक वेगळो कार्यक्रम खूब आमच्या भयणी खातीर आमचे ज्यो माता आसात तांच्या खातीर एक आज कार्यक्रमाचे डिक्लेरेशन दिल्लीच्यान जातले ते म्हणजे स्वस्थ नारी स्वस्थ परिवार ह्या कार्यक्रमाचे नाव आसा आणि त्या खातीर तुम्ही जाणात गेली 11 वर्सां माननीय नरेंद्रभाई मोदीजीन सामान्य मनीस आपल्या पांयाचेर कसो उबो जातलो तांकां सगळे तरेची सेवा कशी मेळटली तांच्या जास्तीची बऱ्यांत बरी आरोग्य सेवा कशी प्राप्त जातली हाचे खातीर दोळ्या समोर आसता ते गरीबांतलो गरीब मनीस आपल्या दोळ्या समोर दवरून ह्या मनशाक सगळे तरेच्यो अडचणींतल्यान वयर काडपाचे प्रयत्न मागीर तो शेतकरी आसूनी मजदूर आसूनी खंय तरी फाटीं गेल्लो फाटीं परिस्थितीच्यान फाटीं उरिल्लो मनीस आसूनी आपल्या सगळ्यांक फुडें हाडपाचें काम जें आसा तें गेल्या 11 वर्सांत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्रभाई मोदीजीन केल्लें आसा तरेतरेच्यो स्किमी तुमी आयकल्यो आसतल्यो आनी ह्यो स्किमी जाणी आयोजीत केल्ल्यो आसा ते हांणी सांगिल्लें आसा आनी त्याच बरोबर हांगा व्यासपीठाचेर वेगवेगळे तरेच्यो एनटीटी आसात आमचे डॉक्टर विकास नायक आसतले मागीर डॉक्टर रुपा आमचे हेल्थ डायरेक्टर आसात आयज सामाजीक आनी प्रत्येक घटकाक आरोग्य सेवा वेगळ्या तरेन दिवपाचो प्रयत्न गोंय राज्यान आमी चालू दवरलेलो आसा आमकां मार्गदर्शन करपाक बाब श्रीपाद नायक आमचे मदीं आयिल्ले आसा म्हाज्या पेक्षा चड तांकां अनुभव आहा आनी ह्या तरेची व्यक्तिमत्व जे केन्नाच खंयच तेंचे लक्ष आसता फोकस फक्त लोकांचे बरें करपाक आनी म्हाका हांवें केन्ना आयकूंक ना की बाब श्रीपाद नायकान कितें कोणाचें हें केलां काय ताणें एकूच केलां की समाजान सेवा आनी देशाचे प्रधानमंत्रीन जे कितें एक वेगळे तरेची व्हॅल्यू सिस्टम आमचे मदीं घातलेलें आसा तें फुडें व्हरपाक ते आमकां मार्गदर्शन करता आयज ह्या पीएचसी सीएचसी आसूं आयज आमी स्वास्थ्य महिला आनी स्वास्थ्य नारी स्वास्थ्य परिवाराचे वेगळे तरेचे आयज कार्यक्रम आमी आयोजीत करता आमचे मदीं हांगा चडशी महिलाच आमी पळयता आनी जेन्नाच्यान आयज देशचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीन आयज हातीन आपले देशाचे प्रधानमंत्री ते जाले तेन्नाच्यान वेगवेगळे स्किमीच्या माध्यमांतल्यान लोकांची सेवा करपाक ते फुडें गेल्या आयज आमी पळयता की सेवा एक करपाक हे फक्त नांवान आनी भाशणाच्या माध्यमांतल्यान न्हू पूण खऱ्या अर्थान आमचे मदीं आयज इवन जेपी नड्डाजी तेंचे आमकां मार्गदर्शन लाभलेलें आसा आमकां वेगळे तरेचे डायरेक्शन एकूच दिल्लें आसा की तुमी एक कार्यकर्ते म्हणून तुमी आयज समाजान सेवा करपाक जाय आरोग्याची सेवा प्रत्येक घटकाक पावपाचो आमी प्रयत्न आमी करपाची गरज आसा